एक आशेचो सुणो. द ग्रीडी डॉग. भुरग्यानो, आयज हांवें तुमकां आनीक एक काणी हाडल्या. ही काणी एका सुण्याची. एका गांवांत एक सुणो रावतालो. ह्या सुण्याक घर नासलें. तो असोच रस्त्यार हांगा थंय रावपी सुणो. एक दीस ताच्या पोटाक सामकी भूक लागली आनी तो असोच हांगा थंय आपल्याक कोणूय कितें दितलो काय म्हूण रावतालो. अकस्मात ताका एक हाडाचो कुडको मेळ्ळो. ताणें हो हाडाचो कुडको घेतलो आनी चिंतलें, हांव हें हाड एकलोच खंय तरी एकसुरे सुवातेर बसून खातलों. हांगा आनी कोणूय हें हाड काडून व्हरत जाल्यार. आनी तो हाडाचो कुडको घेवन चलूंक लागलो. चलतां चलतां तो एके नदीशी पावलो. नदीचे दोडयेर रावून तो उदकांत पळोवंक लागलो. तेन्ना ताणें आपलोच रूपकार उदकांत पळयलो. पूण ताका दिसलें की उदकांत भितर आनीक एक सुणो हाडाचो कुडको घेवन आसा. ताणें चिंतलें की ह्या उदकांत आसलेल्या सुण्या लागीं जो हाडाचो कुडको आसा तोय बी आपणाक मेळचो आनी तोय कुडको आपूण खातलो. हें चिंतून सुणो व्हडल्यान भोंकूंक लागलो. तेन्ना ताच्या तोंडान हाडाचो कुडको जो आसलो तो झाप करून उदकांत पडलो आनी भितर नदींत नाच जालो. तेन्ना बाबड्या सुण्याक कळोन आयलें की उदकांत भितर आसलो तो आनीक दुसरो सुणो न्हय, पूण आपलोच रूपकार. तर भुरग्यानो, हे काणी वेल्यान आमकां शिकूंक मेळटा की चडूय आशा करप बरें न्हय. कसलीय ती जावं दुडवाची व जावं कसलेय वस्तूची.